पवित्र कुसाचे कुरेन आराम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. माता देवा सोय पदवीदार बापा स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवी गर्भे सामावलो अकवार मरे थाय जल्मलो पिलादाकान कोल सोसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो ताका आनी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्या बसला मेल्ल्यांची मजूती करू येतलो मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेपणां दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निर्बार. मान मरे कृपेन बलेले सुरेश पौजितायसा उस्त्र्या मने तुझो आनी सुदेव तुझो पूज जेजू मगेन मरे देवाची माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पौजितायसा उस्त्र्या मने तुझो आनी सुदेव तुझो पूज जेजू मगेन मरे देवाची माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पौजितायसा उस्त्र्या मने तुझो आनी सुदेव तुझो पूज जेजू मगेन मरे देवाची माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. अनंत बापाक पुतान पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ऑर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त आपलेच बोदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडोंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो देव आनी सुदेव तुझो पूज जेजू मगेन मरे देवाची माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो देव आनी सुदेव तुझो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो देव आनी सुदेव तुझो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो देव आनी सुदेव तुझो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो देव आनी सुदेव तुझो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो आनी सुदेव तुझो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो देव आनी सुदेव तुझो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो देव आनी सुदेव तुझो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो देव आनी सुदेव तुझो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले श्रेस पौजितायसा उस्त्र्या मध्ये तुझो देव आनी सुदेव तुझो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन.
जेजू ख्रिस्ती आनी वराम कायम कोणाच्या उजातली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार ओदी करून गोचरता. दुसरो मिस्तेर सोम जेजू ख्रिस्त जिवोन जातूस 40 दिसांनी पोरजोलीत स्वर्गार चडलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांक तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां आटाण्या फुडें दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वळार. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कृपेन मुलेले सर्वेस्पर तुझे तायसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माय आंबा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काळ. आमेन. ओ जेजू ख्रिस्त आमकां आनी बाराम कायम कोणाच्या उजातली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार ओदी करून गोचवंता. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू स्वर्गार वेतोच पाटलो देव श्री साताक सेनाकाल मुरलेल्या सुवातोय जोय माकवार मोरी आनी आपोसल आसले. आमचे बापा विचा तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळीन पडोंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले श्रेष्ठ पोज ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो अपूत जेजू. भगवान मरे देवाचे माये, हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले श्रेष्ठ पोज ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो अपूत जेजू. भगवान मरे देवाचे माये, हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले श्रेष्ठ पोज ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो अपूत जेजू. देवाचे माये, हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले श्रेष्ठ पोज ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो अपूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलिले श्रेष्ठ पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझा पूत जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये मग पापिया हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले श्रेष्ठ पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझा पूत जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये मग पापिया हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले श्रेष्ठ पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझा पूत जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये मग पापिया हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले श्रेष्ठ पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझा पूत जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये मग पापिया हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले श्रेष्ठ पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझा पूत जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये मग पापिया हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले श्रेष्ठ पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझा पूत जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये मग पापिया हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सुद्धा सुद्धा कलमे. जेजू आमकां आनी आमकां कोणाच्या औषधातली सगळ्या आत्म्यांक सरकारवर अदीक करून चवथो मिस्तेर सोम जेजूच्या मरणा उपरांत 6 वर्सांनी 11 मोरे कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वेली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडोक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांक तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां आडाण्या फुड्यो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मरे मरे देवाचे माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदितान सदा सदा काल आमेन. म्हणजे जेजू बस आमकां आनी वर आमकां कोणाच्या औषधातली सगळ्या आत्म्यांक सरकारवर अदीक करून पाचवो मिस्तेर
पवित्रित्वेन आंकवार मोरेच्या मस्तुकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळीन पडोंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपें बोलिले श्रेष्ठ पोजतायसा श्रेयामध्ये तू सदेव आनी सदेव तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सुद्दां सुद्दां काल आमेन. म्हजे जेजू दिवस आमकां आनी वार आमकां कोणाच्या उशातली सगळ्या नमार आणि एक आकुतीचे माये सुरेख आमृतान परवासो आमी पदेशी विची बालकात तोलो माता या दुखाच्या गोडान सुसंस्कृत करून माये तुका प्रार्थिता. आमच्या तुझी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाल्यांनी या बदेचा अपराध तुझो पूत जेजू आमकां दाखोय. भाग्य निर्माचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां पाव जावच्या.
सुरवातेक आमी गायन करुया देवा मुखार उबो रावच्याक गायनाचो अंक 8. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचेर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाळ इश्टानो, काळीज कुडीचो म्हत्वाचो सांदो. आमची तरेकवार भावना इमोशन्स काळजांतल्यान उपरासतात. आयच्या नोवेनाच्या 3ऱ्या दिसाचो विशय मारये भाशेन जेजूक अणभवया, मोयपाशी काळीज आपणावया. मोयपाशी काळीज मनशां मदें कसलोच भेदभाव करिना. सगळ्यां सवें एकाच तरेन वागता आनी सगल्यांक एकेच नदरेन वेंगयता. ओदीक करून वायटोव्यांक, कश्टावतेल्यांक, समाजाचे देगेर आसलोल्यांक सवें ओदीक मोयपास दाखयता. मोयपाशी काळजाचो ओरोम देव बापा सवें दिसून येता. बापाच्या मोयपाशी काळजाच्या अनुभवान जेजून आपल्या मुणयारपणान सगल्यांक एकठायलीं. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूक खोलायेन अनुभवून आनी मोयपाशी काळीज आपणावूंक आमकां दर एकल्याक कृपा आनी आदार मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हसगण्या हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तनानच सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलीत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थना.
आजचे नवीन बेडयता मेल्विन लोबो तांचे पासत हे बेटेंत आमी मागता. तशेंच आयच्या दिसा मांडाबळ करता देव संदेशकारां स्टेसी आनी कॅरोलिन आनी क्रिसमसची भुरगीं जेसन जोएल शेर्विन फ्रांसिस एव्रिल लुसिया स्विझल सामुएला साविया आनी ओलिविया तांचे पासत हे बेटेंत आमी मागता. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तांदूप सदात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेडय आनी आमची भोक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिता हितून सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पुर्जे कडेन उलोवन म्हणलें, देवान मनीसांनी प्रितूम रोचली तो दीस थावन तें आयज पर्यान तुजे आदी सरला त्या काळा लागीं अशें विचार. अंतराळाचे एके शिमेर थावन तें दुसरे शिमेर पर्यान येदी व्हडली वस्त घडल्या म्हूण तुमी आयकल्या तरी. उज्या मदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी खंयचेय पर्जेन आयकलां आनी आयकून ती जिवी उरली जायत. कोश्ट धाडून अजापां विजमितां करून झूज मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलिश्ट बावलो उबारून व्हड भिरांत दाखोवन खंयचोय देव दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र विचून काडूंक फुडें सरला जायत. आनी तरी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तान ह्यो सगल्यो वस्तू करूंक नात. सर्वेस्पोर खरो देव आनी ताचे भायर दुसरो कोण ना म्हूण तुमी ओळखून घेवचे पासत. हें ताणें करून दाखयलें. ताणें शिकवण दिवंक स्वर्गार थावन आपलो ताळो तो तुमकां आयकूंक दिता. प्रितुमेर आपलें आकटें ताणें तुमकां दाखयलें आनी आकट्यांतलो ताचो ताळो तुमी आयकलो. ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांचे फाटल्यान ताचे संस्थीक विचून काडली देखून आपूण तुमचे मदें आसा म्हूण दाखोवन आनी आपल्या व्हरत्या बळान ताणें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली आनी तुमचे परस व्हड आनी बोलिश्ट राष्ट्रां तुमचे मुखार धांवडायली आनी ह्या ताच्या देसान तुमकां हाडली. हो देश तुमकां एक दायज कशें ताणें दिलें आनी आयज पर्यान हो देश तुमचोच. तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजान सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारान सर्वेस्पोर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावच्याक आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळच्याक आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां दिता त्या देसान सदांच तुमी जिवच्याक आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे कर्तव्याचो म्हाका उगडास परत परत येता. सगळीं म्हणुया.
सर्वेस्पराच्या कर्तुवांचो म्हाका उगडास परत परत येता. सर्वेस्पराचो कर्तव्याचो पुर्विल्ल्या काळान केल्ले अजापाचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुजे सगल्यो कोडण्यो मनांत घालून सगळी तुजी ओचोऱ्यां नियालीत आसा. जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. देवा तुजे वाट पोवीत आमच्या देवा इतलो तोर आनी खंय आसा देव अजापा करतलो देव तूं. राष्ट्रा मदें तुवें तुजे बोल दाखयले. जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्या बावलान तुजी पोरचेक सोडयली. जाकोबाचे आनी जुजेचे भुरग्यांक सुटका दिली. मोइजेसाच्या आनी आरोनाच्या हातान शेल्यांच्या हड्ड्यां वरी तुवें तुजे पोरचेक वाट दाखयली. जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. निटी खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. स्वर्गीचे राज खरेंच तांचे. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. एक दीस दोन बसुलदार आनी वायटवे मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजेव तशें जावन धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता घाता. आनी तांणी ताका ही वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका परक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें उगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोवूय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी हाणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात ती सांगाची सोरलां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जाय सोर जेवन खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयशेच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें आनी धांवून वचून ताच्या गळ्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचे उमें घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें,
बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त्र वेगीचे वेगी हाडून ताका न्हेसुयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात आनी गुळगुळीत पाळकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन कुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकलीं आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी सोलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाळकुलो मारला. पूण तो जबोर रागार जालो आनी परती पाळून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच म्हणूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो पोटो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजें लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी कुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबांनो, आयज तिसऱ्या नोवेनान आमी भितर सरल्या आनी आयचो विशय आमकां मरे भाशेन जेजू कोण मोयपाशी काळीज आपणावंक आमकां आपयता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, काल दिसा एक मनीस आयताराचो इगोजेन भितर सरलो आनी तो भितर सरतना आपल्या माथ्याक चेपें घालून खंय तो भितर सरलो. भितर सरतना जे आशस म्हणजे जे आदारी आसले तांणी तुका खंय वळखिलो, ताका सांगलें, बाबा पळय, हे चेपें दोनशे आनी अशे भाशेन ल्हानसो भासाभास तुवें ताचे लागीं केलो. तांचे आयकलेल्यान तो खंय भितर आयलो, तसोच भितर सरलो, वयसान तो घेतलो. वांटो घेतना यादनीकूय ताका खंय पळयत आसलो. ताकाय एके भाशेन डिस्टर्बन्स कशें जातालें आनी अशें मी सरले उपरांत यादनीकूय वचून ताका भेटलो आनी ह्या मनशाकूय ताणें सांगलें, बाबा नायस, आयज तूं आमचे सरी एक गेस्ट कसो आयलाय, तुका आमी येवकार दिता, तुका मानून घेता आनी तुवें अशेंच फिरगोजेक लागीं धरचें आनी फिरगोजेन दिवचें, तुका सदांच येवकार आनाचो. पूण एक बात मनान दवरचें, आनी जी इत्सा एके भाशेन आसा ती सांबाळूंक वावुची. गे चेपे घालून इगोजेन आमी भितर सरोना, इगोजेन रावना, बाबा काडून बरे भाशेन येवन मिसान वांटो घेवची गरज. आनी सांगल्या उपरांत ह्या मनशान खंय ह्या यादनिकाक ताका सांगलें, तुका देव बरें करूं, तुवें म्हाका येवकार दिलोय देखून, तुवें म्हाका हे फिरगोशेंत भितर सरूंक टू जॉयन दीस चर्च म्हाका आमंत्रण तुवें तुजें फावो केलें देखून तुका धन्यवाद. पूण पळय, फाटलीं 3 वर्सां जालीं हांव एक गोंयचेर येता, पूण केन्नाच कोणेंच म्हाका वळखूंक ना, केन्नाच कोणेंच म्हाका लेखूंक ना, केन्नाच कोणेंच म्हाका जाप करूंक ना. आयज
भितर सरतना याक लागून या आदारी असले आशेज असले ताणी म्हाका अडखिलो ताणी म्हाका जाप केली ताणी त्या म्हज्या लागीं उलयले तुवें सुद्दां कोणी बिजी आसता जायतो वावर आसता जायत्या गुल आसता पूण आयज तुवेंनूय म्हाका वेळ केलो म्हज्या लागीं उलयलो म्हाका भाशेन मानान मानून घेतलो ह्या खातीर आयज हांव खुशाल जाता आनी ह्या तुज्या अंतरा खातीर ह्या तुवें दिल्ल्या वेळा खातीर तुका काळजाच्या वेळांनी देव बरें करूं बाबा ह्या मनशा सगळें कितें काय एके भाशेन तो आपल्याक डोरीन एकतलो वो दुसऱ्यांचे मेळटले एके भाशेन रावतालो ह्या मनशाक जेन्ना फावो तो वेळ मेळ्ळो फावो ते मनीस कसो ताका वालोर मेळ्ळो दुसऱ्यांनी ताका एके भाशेन ताचे लागीं उलयलो ताका वेळ दिलो याज्ञिकानूय जेन्ना ताका वेळ दिलो तेन्ना हो मनीस खुशाल जालो भणी बाबा आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना मोयपाशी मोग आमच्या जिवितान आपणावंक मोयपाशी मोग असलेंच कितें आमच्या जिवितान आमकां करूंक आपयता न्हू आयच्या पयले वाचपान आमी भितर सरुया आयच्या पयले वाचपान दुसरे सुमतीच्या पुस्तकान काय बरी देवान जो एके भाशेन पोरजे सवें जो मोयपाशी मोग दाखयलो ते आमकां उगडापें करून दाखयता आनी ते हो मोयपाशी मोग देवाचो न्हय फकत तांचेच पूण तांच्या भुरग्यांचे तांचे पुनाचे सगळ्यांचे बरेपण तांच्या जिवितान एके भाशेन जावंक हो देवाचो मोयपाशी मोग तांकां हें बरेपण करून दाखय दिता पण बाबा देवाच्या मोयपाशी मोगांत अदीक वाडूंक हो ताचो मोयपाशी मोग अदीक आनी अदीक तांणी अणभवूंक हें आमंत्रण हे पोरचेक तो दिता जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान ही व्हडली कथा जी आमी आयकल्या तातूंत एके भाशेन ही वपारींत आमकां ही मोयपाशी बापायचें काळीज आमकां दिसून येता ह्या पुतान जोरी ताका आसलो ह्या पुतान जोरी सगळे आपलो वांटो एके भाशेन म्हणजे ताचे कडसून पयस गेलो वांटो मागप म्हणजे एके भाशेन बाग हे तरेन आसले की एके भाशेन तूं जिव आसो म्हाका मेलोलो कसो असले वागणूक ह्या पुताची ह्या बापाय सवय जाल्ली हो पूत सगळें सोडून गेलो सगळें ओगडावन ताणें ओगडायलें सगळें ताणें एके भाशेन आपलें जिवीत ओगडायलें सगळी जोड ताणें घेवन गेल्लो सगळी ओगडायली सगळें एके भाशेन तो सांडलो पूण जेन्ना तो परत येता आपली चूक वळखून परत आपल्या बापायच्या घरा येता म्हाका तुजो पूत कसो न्हय पूण तुजो चाकर कसो म्हाका घे हे मनान जेन्ना तो येता तेन्ना बापूय ताका पुताच्या बरेपणान ताका वेंगयता बापूय ताचो एके भाशेन आमी म्हणटा दोळ्यांक तेल घालून ताका पळयतालो केन्ना हो पूत आपलो परत येतलो तो धांवता ताका वचून वेंग मारता आपली मोगाची वेंग मारता आनी ताका आपणावन घरांत धाडटा जेन्ना घरांत धाडटा एक व्हडलें फेस्त अशें तो समोर रमता म्हणजे कित्याक आमकां सांगलां हो बापूय म्हणटा हो म्हजो पूत सांडलोलो तो नव्यान मेळ्ळा मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला बाबूय मोयपाशी मोग हे बापायचो हे पुता सवें आमी दाखयल्लो पळयता बाबूय मोयपाशी मोग राग काळजान बाळगिना हो भाव दुसरो भाव आसलो तो ताच्या काळजान राग आसलो आनी जेन्ना ताका तो आयकता तुजो भाव घरा आयला तुज्या बापायन ताका हें व्हडलें बरेपण दिलां हें आयकता तेन्ना तो रागापुरीत जाता बापायच्या काळजान राग नासलो ताचो मोयपाशी मोग एके भाशेन आपल्या पुता सवें ताचें काळीज ताचें ओडटालें आनी ह्या मोगान एके भाशेन तो ताका वेंगयता ताच्या भणी बाबनो असलें पण आमच्या जिवितान आपणावंक मोयपाशी मोग आमी जिवितान जिवंक एके भाशेन आमी वावरुया कशे तरेन आमी करतले काय पयले सुवातेर जांचो आमी मोग करता तांकां सगळें आमचें धान मोवन एके भाशेन आमी दिवया लेट अस गिव आवर फूल अटेंशन तांकां एके भाशेन आमी कितें वो कितें एके भाशेन ती सांगतात
तेन्ना तांकां आयकत हांव तेन्ना सगलें आमचें धान मन तांचेर आमी घालूय. आमी आयकत हांव तेन्ना सगलें धान मन घालून ती कितें उलयता हांव तें आयकूंक आमी एके भाशेन वावरुया. लेट अस गिव अ फूल अटेंशन. म्हणजे ज्या मनशा आमी हाजीर आसा ताचे बोगलीक आमी आसतना आमचें धान मन दुसरे वाटेर वचचें न्हय, पूण ताका आमी आयकत हांव तेन्ना ताचे भाशेन वता तेन्ना ताचे भाशेन सगल्या धान मनान आमी तें आयकूंक प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर वयपाशी मोग आदींच फुडें त्या मनशाच्यो गरजो ओळखून घेता. बाबयणानो, जेन्ना आमी नुस्त्याचो मोग वता तेन्ना त्या मनशाक कितें गरज, त्या मनशाक उदीक कितें म्हत्वाचें आसा, त्या मनशाच्या जिवितान कितें गरजेचें आसा तें एके भाशेन सांगचे आदींच आमी ओळखून घेवची गरज. हेंच की मोयपाशी मोग एके भाशेन दाखोळ करता. बाबयणानो, ह्या पुताक जो घरा परत आयलो ताका सांगूंक देखून बापायन संदी दिली ना. जाय तें चिंतून आयलोलो, जाय तें मनान राखून आयलोलो, चाकर कसो घे म्हूण सांगून आयलोलो, पूण ह्या बापायन रोखडीच वचून ताका मोगाची वेंग मारून ताका एक भाशेन आपल्याच्या बरेपणान घेतलो. बाबयणानो, वयपाशी मोग असलेंच आमकां करूंक आपयता. एके भाशेन ह्या पुताची गरज ओळखून ताका परतून आपल्या मोगान वेंगेन ताणें हाडलो. बाबयणानो, आमी एके भाशेन दुसऱ्याच्यो गरजो एके भाशेन ओळखून घेवंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर ऑलवेज गिव टायम फॉर दी अदर. आमी आमचो वेळ एके भाशेन दिवंक वावरुया. जे वतांक आमी जांचो मोग करता तांकां आमचो वेळ आमी दिवंक वावरुया. बाबयणानो, मोयपाशी मोग असलेंच बरें एके भाशेन करूंक आमकां आपयता. ह्या मनशाक जेन्ना ताका वेळ मेळ्ळो, जावं दुसऱ्यांनी ताचे लागीं उलयलें, याज्ञेक ताचे लागीं उलयलो, तांणी तांचो ताका वेळ दिलो, खुशाल जालो. ताच्या जिवितान एके भाशेन एक नवें आवेस्वर सुरू जालो. बाबयणानो, जेन्ना आमी जांचो आमी मोग करता तांचे खातीर आमचो वेळ आमी दिवंक वावरुया. तांकां आमी वेळ दिता तेन्ना आमचो मोग एके भाशेन आमी सुपूर्णयेन तांकां दाखोळ करता. मोयपाशी मोग हेंच आमकां करूंक आपयता. तर आयज हीच देणी आमच्या जिवितांतल्यान आमी जिवंक वावरुया. आमी जांचो मोग करता तांकां सगलें आमचें धान मन एके भाशेन आमी दिवन तांकां आयकूंक, तांकां सांगाता रावंक, तांकां आमचो वेळ दिवंक आनी तांच्यो गरजो आदी फुडेंच ओळखून घेवन आमी तांकां आदाराचीं जावंक वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मेळूंक हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबी रावुया आनी ह्या वेळार आमच्या जण एकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. हो म्हजो पूत मेलेलो तो नवें जिवन जाला, सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी दर दिसा जेजूक खोळायेंक अणभवून तांणी आपल्या हाता खाल आसलेले देवाचे परजेक मोयपाकी काळजांक आपणावंक देवा लागीं मागुया. तुमकां बरें जावच्याक आनी तुमच्या फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेवचें आनी सर्वेस्पर देव तुमकां दिता ती देसान तुमी सदांच जेवच्या. आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचो भेदभाव सोंपून एक सारकें मनान आपल्याक निवडून हाडलेले परजेच्या
बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय अडचणेक सांपडलो. कोवीड पिडेक लागून जायतो लोक एकसूरपणान कोश्टां आडखळींनी कोणती दुखीन आपलें जिवीत सारता आनी मोयपाची काळजाक आवडेता. तांकांय तांच्या कोश्टांनी देवाचो आदार मागुया. आपले दायज खावन ओगडोन होच जो पूत येयना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोठो पाडकुलो मारलोय. आमी जण एकल्यान जेजूच्या अणभवान वाडोन आमचे कुटुंबान शेजाऱ्यांक समुदायेन आसलेले भाव भयणांक मोयपाशी काळजान वेंगूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूक अणभवया, मोयपाशी कालीज आपणावया. आयज ह्या मिसाचे भेटेची मांडावळ कोत्तोली आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांनी जेजूक अणभवूंक आनी सायबिणीचे मोजोतेन मोयपाशी कालीज आपणावंक बापा लागीं मागुया. बोधार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची जावन एकल्याची मागणी तूं आयक. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया. देवा उतर आमी घेतला. गायनाचो अंक C15. म्हज्या भयणी भावांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तान जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो काय दोनी दिसवार आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मारचे उदोरीन ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपल्या हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत भरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. आनी अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली.
देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. बाबा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुकवेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. ते स्परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी ससनी खोराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुळात. Baba that's so good for good to hear. सोम्या जेजू आमी ओर्लो खाता आनी एकाच इतलें पियेता इतलेंच आमी तूं आनी सर आमी तुजे वरगता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे ब्रिद्मेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नुळे आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा कुडीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आज हे नव्यान भेटयता मेल्विन लोबो तांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आजच्या नव्यानाची मानवत सांबाळटा देव संदेशकारा स्टेसी आनी कॅरोलिन आनीक क्रिस्माची भुरगीं जेसन जोएल शर्विन फ्रांसीस एव्रिल लुसिया स्विझल सामुएला साविया आनी ओलिविया तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिच्या पोथी बागेवन जुजे वाज बागेवन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागेवन दांतन बागेवन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सरवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं चरा संखाय तुजी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायणेक पडूं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमातशें अंतरेकता तर आमकां तुज्यो दार काकुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आगंदांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी ही देवाची शेरी संवसाराची पाप काडटा दी ह्या शेरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुबाकी म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गायन करुया जेजू म्हज्या गायनाचो अंक D60.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमचे भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आजच्या दिसा मांडावळ केल्या त्या देव संदेशकारांक तशेंच भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. त्या संदेशकारां स्टेसी आनी कॅरोलीन, क्रिस्मासची भुरगीं जेसन, जुवेल, शर्विन, फ्रांसीस, एव्रिल, लुसिया, स्विझल, सामेला, साविया आनी ओलिविया. फाल्यां चवथो दीस विशय मारे भाशेन चेंचून भोवया, खालतिकायचें काळीज आपणावया. मांडावळ करूंक देव संदेशकारां फातिमा आनी देस्त्रीन, भुरगीं एलिस्टर, एल्विना, म्युरल, ब्रेंडा, एम्बली, सेन्सिया, एल्रॉय, रॉजर, डायलन आनी जॉयडन. क्रिस्माच्यो ज्यो टिचरी आसात तांणी मिस जाल्या उपरांत म्हाका मेळची. ज्यो संदेशकारांक क्रिस्माची वांटिल्ली आसात तांणी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया माये काकुतीन बोललेले गायनाचो अंक T23.